नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमचे येवकार. सद्याक जे आमचे हडफड्या जी दुर्घटना जाल्या ताचेर आमी आज सतत चवथे दिसा आनीक एक प्रोग्राम करतात. आनीक एक हे सद्याक की एक चर्चा चालू जाल्या. हे चल्लां ते लिगली चल्लां, इलिगली चल्लां, मागीर ताका जबाबदार कोण, मंत्री जबाबदार, IPS जबाबदार, IAS जबाबदार, अशे वेगवेगळे एंगलांनी चर्चा चालू आसात. पूण एक तातूंत भितर सगळ्याका व्हडलो एंगल म्हणटा ह्या घडणुके उपरांत गोंयची इमेज सगळ्या देशा भितर, देशाकच न्ही, म्हाका दिसता देशा भायर बसून गोंयची इमेज पेड्ड्यार जाल्या. गोंयाक येवप हें सेफ काय कितें असो प्रश्न आतां ट्युरिस्टाक पडपाक लागला. आनी गोंयचे खातीर म्हाका दिसता हे परवडपा सारकी गजाल न्ही. कारण आमची आफ्टर मायनिंगा फाटल्यान जर खंयचीय जर इकॉनॉमीचे जर बॅकबोन आसा जाल्यार तो आमचो टुरिजम. आनी तोच जर आमचो असो भागवलो किंवा मोडलो जाल्यार गोंयची इकॉनॉमी खंय पावतली हें सांगपाक जायना. आनी हे सगळे हाजेर आमी ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करपाक आपयल्यात ते शराफीन बाब कोता हांकां. शराफीन, येवकार तुका. शराफीन हे एक हॉटेलियर, जी हॉटेलियराची संघटना आसा TTAG ताजे मेंबर. हाजे पयलीं गोंय टुरिजमाच्या बोर्डाचेरय ते आशिल्ले. शराफीन, म्हाका एक दिसता की म्हाका एक जाय सांगपाक, विचारपाक जाय तुका की हो जो इश्यू जालो हडफडेचो ताज्या फाटल्यान मागीर टोटल नॅशनल मिडियान हो इश्यू घेतलो. इवन देशा भायर ह्या इश्यूचेर चर्चा जाता. गोंयचे खातीर हो इश्यू कितलो म्हारग? हो इश्यू भरपूर म्हारग पडला आमकां. कित्याक जेन्ना लोक पळयता तेन्ना एक दुर्घटना म्हूण पळयता पयलो, आनीक दुसऱ्यांची गजाल लोक बाबडो मेलो, इतल्यान मागीर थांबना. ते कितें जाता, नॅशनल मिडिया ती सामकी पोस्टमॉर्टम करून सांगता. तांचे कडेन लायसन्सां नासलीं, ओन्ली वन एक्झीट, म्हणजे एंट्रीच आहा तीच एक्झीट, आनीक कंजेस्टेड वे, सेफ्टी नॉर्म्स ना, लायसन्सां ना, आनी हे दुसऱ्याक कट्टकच मागीर ती भिरांत दिसता. एक्सिडेंट इज वन इश्यू. मागीर तेका इश्यू अशेंच गोंयांत कितलेशे चलता काय क्वेश्चन मार्क. आनी हेका लागून ब्रँड गोवाक इफेक्ट पडटा आनी पडटलो आनी पडटा. आतां तो कसो रिपेर करप तेजेर चाल एक्झॅक्टली. आतां हो इश्यू जाता कित्याक आमकां आतां 4-5 दीस जाले सारको झपाट करून जो इफेक्ट पडला बी, कमी जाला टुरिस्ट, कितें जाला? इंटरनॅशनल लेवलाक टॉट फॉर गोवा तो मातसो देंवला. आनीक अशें अकस्मात जे बूक केल्ले आहा ते येतलेच, ते दुर्घटना जावं ना जावं येतलेच. पूण इंडियन टुरिस्ट मातशे इमेज इज द फॅक्टर. भिल्यात काय म्हणटा? भिल्यात लोक. इमेज इफेक्ट जाल्या. आतां इंडियन कल्चराचे भितर ते कशें जालें, कितें जालें ते तेका टीव्हीचेर कळटा. लायसन्स नासलें, क्रावडीड आसलें, हे ते मागीर सुदारले जाग्यार वचपाक घोडे येतले. बट लार्जर इमेजी खातीर डॅमेज, लार्जर इमेज, वॉट इज लार्जर इमेज? तूं डिस्कोंतूच वचनाका. गोंयची इमेज जी आहा ती, वेदर हांव लायसन्स हॉटेलांत वयता काय वो अनलायसन्स हॉटेलांत वयता काय, वेदर थिंगा सुरक्षीत आसा वो असुरक्षीत आहा, असले दुबाव जावन गोंयचे इमेजीचेर त्रास जाता. पूण एक पळयल्यार, पूण एकादी तूं हॉटेलियर आशिल्ल्यान एकादी म्हणत की हे जो इश्यू चल्ला ताका लागून गोंयची इमेज पेड्ड्यार जाता, आतां बंद जावपाक जाय. पूण एक हातूंतल्यान एक म्हणजे हे इश्यूचेर डिस्कशन जावपाकच जाय अशें दिसना तुका? जर लायसन्स ना, जर इरेग्युलरिटीज आहात, ते जर चलपाक दितात, इतलो ते लायसन्स नासतना येदो व्हडलो नायट क्लब चलता, हाजेर डिस्कशन जावपाक जाय का? जावपाक जाय, आन्सर करपाक जाय. आनी येदो व्हडलो नायट क्लब चलोवपाक तेका करेज खंयच्यान येयली ती खूद स्वताची लोकांनी इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. आनी कोण IPS कोण सपोर्ट करताले, कोण IAS सपोर्ट करताले, सगळे आतां पब्लीक डोमिनाचेर आयिल्ले आसा. आतां करेज खंयच्यान आयली ती डेफिनेटली कोण तरी सपोर्ट करतलोच. कित्याक ते कडेन दिसता ते प्रमाणे ते कडेन हेजें लायसन्स ना, सोऱ्याचें लायसन्स ना, म्युजीक लायसन्स ना, एनवायरमेंट ना. आनी जे जाग्यार हे डिस्कोटेक आसले तो जागो इको सेन्सिटीव जागो,
कितें म्हणलें तें आगर आगर ओगर सॉल्ट ओगर. सो सॉल्ट पेनाचेर इट्स कम्स अंडर झोन 2 ऑन CRZ झोन Eco-sensitive. इको सेन्सिटीव सुपर इको सेन्सिटीव. तसल्याच जाग्यार खुद सरकार तरी करपाक दिता जाल्यार दुखाची गजाल. आतां कितें आसता खंय तरी इन्फ्लुएन्स म्हणटा ती चलताच बट नॉट एट द लेवल ऑफ पिपल्स लायफ. इन्फ्लुएन्स आसताच. कोण जम्प द क्यू फास्ट दिलें स्लो दिलें ताका 10 म्युजीक बंद करपाचें आहलें त्या कोणें 11 बंद केलें 12 करपाचें तें एकाक केलें त्या. आतां इतले लेवलार जावप म्हणल्यार कोण तरी खंय तरी कोण हें कारबार आपल्या आंगार घेवन चलयता. सरसन एकच एक म्हाका सांग तुका एकच दिसता की हो एकच क्लब असो चलतलो बाकी सगळे क्लब चालू आहात बाकी सगळे रेस्टॉरंट सारखे आसात काय सगळे कडेन हेच चालू फकत हांगा ही दुर्घटना घडल्या म्हणून हो आज पिक्चराक आयला अदरवायज सगळे दे आर म्हणजे सारखे एक्सटेंट प्रोनूच सगळे क्लब्स आहात ते दिस टायप ऑफ हे आमचे सो आनी तेच स्टायलीन चलता. आतां हिंगा तरी उजो पेटोना जर तो लायसन्सूय आहलें ताचें कितें तरी रॉंग आसता. आनीक हे भाशेन गोंयांत क्लब चलोवप न्हू तें गोव्हर्मेंट कितें चिंतता वो ट्युरिजम आशिल्ले लोक कितें चिंतता दॅट हे करप म्हणल्यार गोंयांत बिझनेस हाडप ना. आतां तूं तितून एक बरी मायक्रो स्टडी कर तेजेर उजो पेटला तेजेरूच थिंगा फॉरेनर चेडवां नाचता थिंगा. ओके आणि दॅट टू बी ताकाय ताजे कडेन बिझनेस विजा ना. हय हय हय. दॅट इज ऑल्सो इलिगल. हय आतां पयर एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता एक QR कोड घेवन रशियन चेडूं बिचीचेर वेपार विकता बिचीचेर आनीक इंडियना कडेन ते QRाचेर पे करूंक मागता आनी तो QR खंय कोणागेर वयता देव जाणा पूण लोक तेजे भोंगो म्हूण ते चेडवाचे वस्तू घेता. ओके ते वस्तू बिस्तू पयशे कॅश घेवन दिवन घेना QR म्हणटकच ते पयशे खंय तरी वयता. आतां ते लेवलार तरी आमचे बिचीचेर घडटा जाल्यार द लोकल एनफोर्समेंट ते एरियांत आहा तो शूड बी रिपोर्टेड. आनीक खुबशीं हिंगा रशियन काम करतात तेंचे कडेन बिझनेस विजा ना न्हू म्हूण परमिशनां ना ते आतां ती नाचता तांकां पेमेंटूय करपाक जाय न्ही. आतां लोकल इकॉनॉमी कशी जातली. हांव म्हणना आमच्या इंडियन कल्चरांतल्यान इंडियन चेडवांनी थिंगा गोंयच्या चेडवांनी वचून ते भाशेन तसलो ड्रेस घालून नाचचें म्हण हांव म्हणना पूण नाचिल्लीं जाल्यार स्टील दॅट कंट्रोल इज नॉट विथ मी. नाचिल्लीं जाल्यार तो पयसो कोणाक वचपाचो ते गोंयच्या चेडवाक वचपाचो. तो पयसो गेलो खंय रशिया पोलंडाक खंय गेलो देव जाणा फारीक गेलो कसो देव जाणा. सो असल्यो वस्तू आजूय घडटा उजो पेटोंक ना पूण ह्यो घडटा. सो इकॉनॉमी टायट करपाक जाय. सी आमी उज्या पुर्तीन रावंक जायना. काल मेरेन देखून उजो आहलो एटलिस्ट 4 वा 5 हांवें नॅशनल लेवलाचेर BBC धरून हें केलां बायट्स दिल्या आनी कितें दिला रेडिओ बायट देखून दिला. तर आतां ते उजो तें सारकें यू कॅनॉट इग्नोर दॅट बट तेजे फाटल्यान इकॉनॉमीचें कितें. सर एक आतां आनी एक जो आमचो विचार फुडें येता तो असो हे फकत नॉर्थ गोवाक चालू आसा साऊथ गोवा बरें आसा कारण ते म्हणटात की असले जे कोण रावडी ट्युरिस्ट आहात ते साऊथ गोंयांत येनात. साऊथ गोंयांत ते फॅमिली येतात फॅमिली घेवन येतात आनी थोडे भोव ते सारके आहा म्हणजे क्रावड थंयचो क्रावड पळयलो आनी साऊथ गोंयांतचो क्रावड पळयलो. साऊथ गोवा असले कोण सामके कोणा माडोवन बिडोवन वचपी असलो ट्युरिस्ट ना. हे जरी खरें आसलें तरी आसतना आफ्टर दॅट इन्फेर्नो ऑफ आरपारा सगळे हॉटेलाचे चेकिंग स्टार्ट जालें. साऊथ गोंयांत जालें काणकोण जालें साश्टीक जालें. साऊथ गोंयांतले मेजर 7 हाजी जेन्ना पळोवणी केली तेन्ना खंयी अश्यो इरेग्युलरिटीज आहात म्हण दिसून आयल्या. लायक वन hotel is running without having a occupancy certificate from पंचायत. थोड्यां कडेन जे फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आसपाक जाय ते सारके ना. थोड्या कडेन हाजे परमिशन मेळपाक जाय टुरिजमाचें आमच्या आमचे पोल्युशन हाजें तें ना. थोड्यांची लायसन्सां
एक्सपायर जाल्यात रिन्यू करूंक ना. सो पयले फकत नॉर्थ गोवाक न्ही, हांगाय तेच चालू आसा, फकत हांगा उजो लागलो ना इतलेंच. हय पूण फुडें सांगता सी तुकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स आहा. हय. आता ते ड्रायव्हिंग लायसन्स एक्सपायर जातकूच एक 15 दिसांचो तुका बफर आसता. ओके टुरिझम सर्टिफिकेटीचो बफर 1 वर्स मेरेन देखून हा प्रॉब्लेम ना. ओके कित्याक तो स्ट्रक्चर लिगल, ते लायसन्स लिगल, इट इज ओनली द रिन्युअल फी, इट इज अ व्हॅलिड लायसन्स. ओके ऐकून घ्या. ओनली थिंग what you cannot hold it in possession without renewal of license, that is gun. गन तुझे आयज 11 डिसेंबर काबार जाता गन. तुये 12 डिसेंबराक कलेक्टरा व्हरून गन दिवपाक जाय. आय वॉज अवे फॉर अमेरिका गेल्लो हांव, म्हणजे गन रिन्यू जावना, ओ कॅन आय होल्ड इट फॉर 10 days. ऐकून घे. पूण टुरिझम लायसन्स सर्टिफिकेट पळय आसता ती अशीच रिन्यू जावची म्हण ना. ती अशी जाल्यार जाता, अशी जाल्यार जाता. एक पॉयंट. सो नो इश्यू एट ऑल. नो व्हॉट अबाउट द प्रोटोकॉल्स ऑफ फायर सेफ्टी? फायर सेफ्टी आता दुसरे भाशेन केल्या. इन द नेम ऑफ वन विंडो अँड ईज ऑफ बिझनेस म्हणून आमच्या मंत्र्यान कितें केलां, ते सगळ्यो सर्टिफिकेट्यो पुंजायतकूच आमी टुरिझमांत वयताले. तेणें कितें म्हणलां, तूं टुरिझमांत पयलो वच इकाल आनी ह्यो सर्टिफिकेटी बी हाडून दवर. आतां हिंगा लोक कितें करता, लोक हांव म्हणना डिपार्टमेंट म्हूण आनी आमचें ऑर्गनायझेशन, लोक ह्यो सर्टिफिकेट्यो काडपाक वचना. पयलें कितें आहलें, सर्टिफिकेट हाड आनी सर्टिफिकेट व्हर. आतां त्यो काडपाक वचना. सो दे शूड बी पनिश्ड एंड दे आर कम्स अंडर ऑडिट. नाव फायर ऑडिट कितें, यू हॅव टू इन्वायट फॉर ए ऑडिट. द रूल इन गोवा लोकांक खबर ना. यू हॅव टू इन्वायट. तुवें तुजी फायर सर्टिफिकेट काबार जाता, तुवें फायर डिपार्टमेंटाक सांगप म्हजी सर्टिफिकेट काबार जाता. थिंगाय बी अशीच जावपाक जाय रिन्यू अशें ना. ती एक 10 दिसांचे बफरांत वचोन करपाक जाता. लोक वर्साच्या वर्सांक करना, तांकां पनिशमेंट जावपाक जाय. पनिशमेंट कसो करता? तूं म्हणटा ते ताणें आपयले बगर हे वचत ना जाल्यार ते कळलं कशें? तुवें कित्याक म्हाका आपोवंक ना म्हण तो जावपाक जाय. ते सांगता फायर डिपार्टमेंटा कडेन दे हॅव अ डाटा. दे नो दॅट आमकां इवन आमगेले हाजे कितें पोल्युशन सर्टिफिकेटीचे हे जाता की मोटराची 10 दीस पयलीं येता, तुका 5-10 दिसां भितर काबार जावपाच्या रिन्यू कर म्हणून. जर पोल्युशन सर्टिफिकेटीची जर हाजे येता जाल्यार फायर ब्रिगेडी कडेन इतलो डाटा आसतना सगळे हे आसता, तुमगेले हे जालना, कित्याक येना? ते जावपाक जाय. ते एक सिस्टम, तेजी एक तयारी करपाक जाय डिपार्टमेंटान. तयारी करपाक जाय म्हणल्यार हांव हे तुका सादी गजाल सांगता, थंय तयारी आहा. तुगे तूं वचपाक म्हणून पडना. तुका त्या सेंटरा कडेन तूं जेन्ना पोल्युशन चेक करता, ऑटोमॅटीक तुगे डेटा फीड जाता. ऑटोमॅटीक फीड जाता. तुका तुगेले लायसन्स 1 वर्सान केन्ना काबार जावपा आहा, ते तुगे इवन तुगेले गाडयेचो इन्शुरन्स तुका एक 15 दीस 1 म्हयनो पयलीं सांगतात ते येता. सजमलो. ही सिस्टम हांगा कित्याक ना? ही सिस्टम आतां येतली. आनी 25 वर्सां मरतकीर ना. तेच हांवूय म्हणटा न्हू, लोक मरतकूच लोक जागो जाला. स्पीड ब्रेकर केन्ना येता रस्त्यार, कोण 4 जाण मरतकूच येता. कोणाक ते इंजिनियराक दिसना हिंगा स्पीड ब्रेकराची गरज आहा. तेच तशेंच गोंया म्हणटकूच आतां तरी आमी हे नॉर्म्सां बगलेर वचपाक जाय आनी हे करपाक जाय. सावथ गोवातूय बी तशी टुरिस्ट इलिगल जाग्यांनी रावता, मान्य आहा म्हाका, आसा रावता, मान्य आहा. सो इतली देखून दुसरे इलिगेटीज चलता आतां. त्यो म्हणल्यार उठ बूट हे शर्मा वर्मा गुप्ता आपल्यो चायो अमेरिकाक जर्मनीक रावन देखून दिता. ते खूंय रेजिस्टर देखून ना, गोवा टुरिझमा कडेन रेजिस्टर ना. आनी थोडे रेजिस्टर आहा जाल्यार फायर क्लियरन्स ना. फायर क्लियरन्स ना ते ना, पोल्युशन क्लियरन्स ना, आनी कांय ना. आतां आय हॅव ए सॉफ्ट कॉर्नर ओनली फॉर फ्यू पीपल, जे कोणाचे ते अशें रिन्यू जालना, ते ए भाशेन रिन्यू जाला, ताजो इश्यू कांय ना. बिकॉज दे नो द नॉर्म्स, इट्स वर्किंग. सिलिंडर तेंचो काम करता, एक्झिट सारकी आहा, नॉर्म्सांचेर आहा. तुका ड्रायव्हिंग लायसन्स दिल्लें, तूं चलयता म्हूण फकत टायमाक 4 दीस तूं विदावट लायसन्स चलयला, इतलीच खबर ती. बट लायसन्सूच तुवें आवश्यक घेवंक ना. तेच सांगता तुका हांव, विदावट ऑक्युपन्सी हॉटेल्स आर रनिंग. No, that is bad. Hotel running without occupancy.
that is So it is connivance of local panchayat with hoteliers. नासतना काय जावचें ना न्ही. ना आनी हांव पयलेंच अशें आयकता दॅट ऑक्युपेशन आसतना हॉटेल चलता म्हूण आनी खूंय चलता ते न्हू म्हूण हांव न्हणा आनी म्हाका जाणाय जावपाक बी नाका. ते जालें पूण आनीक न्यू ट्रेंड येयला तेजेर मातशें लक्ष दवरपाक जाय आमी वर फुटिंगाक सरकाराक हेल्प करपाक जाय आनी आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन करपाक जाय. ते थोडे गेटीड कम्युनिटीन केस्तांवां जावपाक लागल्या रातचे पुलीस येवपाक लागले आतां कित्याक अर्दें हॉटेल आहा आनी अर्दें घर आहा. कोणाचे फ्लॅट कोणाच्या फ्लॅटाच्या वयर 4 फ्लॅटां एकठांय करून हॉटेल म्हणून बोर्ड लायिल्लो आहा. ते थिंगा पुलीस धांवपाक लागले आतां थिंगा तो इश्यू मातशें जाग्यार घालपाक. ओके शरफीन आतां सद्याक हो इश्यू जातकीर सगळ्याची ब्लेम गेम म्हणजे स्टार्ट जाल्ली आहा. हो म्हणटा ताणें केला तो म्हणटा ताणें केला ताणें हातूंत भितर आमचे जे टुरिजम मिनिस्टर आहा रोहन खंवटे ताणें म्हणलां की हातूंत भितर आमचो कांय हात ना कारण दॅट डजंट कम अंडर अस दॅट नायट क्लब ताजेर तुका कितें म्हणपाक जाता सारकें आहा तो. टेक्निकली टुरिजम मिनिस्टर सारको आहा कित्याक तो सांगता एक नायट क्लब चलयतलो जाल्यार पयलीं कितें लागता स्ट्रक्चरल लायसन्स तितून TCP लागली पंचायत लागली हे लागले ते लागले टुरिजम लागना. दुसरे ताजी ऑक्युपन्सी बी थिंगाय लागना. तिसरे फूड एंड ड्रग टुरिजम लागना. चौथे भाड्या कॉपाचें लायसन्स ते आमचे एक्सायज डिपार्टमेंट थिंगा टुरिजम मिनिस्टराचो प्रिव्यू न्हू तो थिंगा वचोंकूच जायना. पांचवे हे हेल्थ एंड सेफ्टी थिंगाय तो लागना. एनवायरमेंट पोल्युशन सर्टिफिकेट लागता कित्याक नॉयज पोल्युशनूय आहा एअर पोल्युशनूय आहा वॉटर पोल्युशनूय आहा. सेप्टीक टँक सारक्यो आहा एक्झॉस्ट सारक्यो चलता जनरेटर कितले डिसेबलाचो आहा थिंगाय टुरिजम मिनिस्टर लागना. आतां टुरिजम मिनिस्टर हूंय लागता हे केसीन हांव फिजिकली सायट पळोवना. इफ दीस सायट इज ऑन द बीच सायड तरी आहा जाल्यार एनी स्ट्रक्चर टेम्पररी ऑर परमनंट that structure come under tourism department. आतां बिचीचेर आसलो तरी हो नायट क्लब टुरिजम मिनिस्टराक पयलो धरपाचो. हो नायट क्लब तरी लिटल बीट ऑफ द बीच बट प्रायवेट प्रॉपर्टी वेअर टुरिजम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड तेन्ना टुरिजम मिनिस्टराक पयलो धरपाचो. पूण आतां कितें जालां सगळीं वायलेशन जी घडल्या ती आउट ऑफ टुरिजम बॉक्स. इट इज ए कॉमन प्लेस. एक तियात्राचे हॉल धरया नाटकाचे हॉल धरया उजो पेटला खूंय मस्त्यो जाल्या खूंय एक एंटरटेनमेंटाच्या जाग्यार कितें मेळटालें थिंगा सोरो जेवण हे दोनूय वस्तू टुरिजम मिनिस्टराच्या अंडर येना सोरो आनी जेवण. आतां ते बाकीचे मस्त सावंड बावंड तेय येना. सो ही इज रायट देर ही इज रायट. बट ही सेइंग दॅट नाव आफ्टर दीस हे जर पळयल्यार आतां जर हाका रेग्युलेटरीज हे करपाक जाय जाल्यार इट शूड कम अंडर टुरिजम डिपार्टमेंट. यू एग्री विथ दॅट? नो 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 आतां कितें जातलें चोय एक उज्याक आनी एक अशें घडलां म्हूण आनी इट इज इफेक्टींग टुरिजम इट इज टुरिजम सब्जेक्ट अशें म्हणून तेणे टुरिजमाच्या अंडर येवचें हे फुडें सारकें ना. उदाहरण आतां हे तरी तेच्या अंडर येतलें जाल्यार रवींद्र भवनूय टुरिजमाच्या अंडर दिवचें पडलें. थिंगा व्हडले शो जाता मरे फॉरेन आर्टिस्ट येतले. एक्झीट आहा ताका 4 मडगांव रवींद्र भवनान एक पावटी चुकोन हांवें लोकांक सांगूंक सोदता चुकोन आतां न्हू एक 4-5 वर्सां आदीं एकूच दाराचेर शो चल्ले आहा लायट गेल्ली आहा ताका स्पेशल दारां आहा. एक पावटी टिकेटीड शो जालो चालू ती दारां सगळीं अनलॅच करून दवरूंक जाय. ताका 4-5 दारां आहा आनी 1000 लोक भितर आहा ती अनलॅच आसपाक जाय आनी थिंगा लायट आसपाक जाय. ते ना एक्झीट बोर्ड आहा तो पेटपाक जाय लायट. आयज घडये पेट्टा आसतली हांव नकळो पूण टिकेटीड शो म्हणून सगळीं दारां बंद करून दवरून शो चालू इसरले ते अनलॅच करपाक. एक फावटी शो हावसफूल जालो ते अनलॅच करपाक जाय जाल्यार तेय टुरिजमाचेर घालचें पडटलें. जाल्यार ट्युरिस्ट येतले म्हूण थिंगा चोवपाक ना. हे तेजो प्रिव्यू हॉटेलां मागीर ज्यो टुरिजम एक्टिविटी आहा त्यो टुरिस्ट टॅक्स्यो आनी बाकीचें सगळें आनी ही हॅज ए से बिकॉज ही इज ए मेन स्टेक होल्डर इन दीस बिकॉज इट इज इफेक्टींग द टुरिजम ताका से आहा. बट
तेजे अंडर ही लायसन्सां जावची म्हणल्यार म्हाका मान्य ना. Okay. ही टेक्निकलिटी चुकता. हम्म. जशी तो आता हे टेक्निकलिटींतलो तो भायर आहा हम्म. तो सारको आहा. हम्म. खूद आपणच जावन तितून फुडाराक भितर येवप ओके सारकें ना. ओके पण म्हाका आतां आमचे हे जर आमी इन द लार्जर इंट्रस्ट जर पळयता सद्याचे गोंयचे जे टुरिजम चालू आहा तूं आतां सावथ गोवा लोकांक तितले कळचे ना ते कारण तितले ते अशें हांगा गर्दी ना हम्म. पण नाव गोंयचे जर टुरिजम पळयलें नाव नो ते फकत सन एंड शायन एंड ते सन एंड सेंट्स ऑफ इतल्याचेर उरूंक ना ते नाव इट हॅज बिकम अ नाव कितें आमचे कॅसिनो टुरिजम जाला नाव इट इज प्रोस्टिट्यूशन टुरिजम जाला ड्रग्स टुरिजम जाला हे असले सगळे हे तसले टुरिजम जाला सो हे जर सगळे पळयले आनी तूं एज अ हॉटेलियर आनी सामको सिन्सियर हातूंत म्हणजे गोंयचो मोगी हे तिनूय जर हे पळयले जाल्यार तुका दिसता आमचे गोंयचे टुरिजम खंयचे वाटेन वता टुरिजम एक काबार जातलें तेजे बाराबर गोंय काबार जातलें तेजे बाराबर गोंयचो यूथ काबार जातलो आनी उलट इतली करून गोंयचे लोकांच्या फायद्याचे हिताचे कांय उरचे ना. एक इंडिव्हिज्युअल आतां कितेंय धर कॅजिनो म्हण कॅजिनो लॉबीक फायदो जालो ड्रग्स म्हण ड्रग्स डिलरांक जालो कॅजिनो लॉबीक फायदो जालो आनी कॅजिनो 2 कॅजिनो पयर बंद केल्यात 38 क्रोज ड्यू जाले फारीक केले ना म्हण सो कॅजिनो आसूनय व्हडलो कितें फायदो गोंयांक जाता असल्यातले गजाल इकॉनॉमी आयज इट्स रीच टू एन इकॉनॉमी द फियर इज जे तूं कितें करता आनी ते एलाव तरी करीत रावले जाल्यार हांव जायते फावटी एक डायलॉग मारता सी आय एम सॉरी लोक म्हाका पळयता आनी हो टॉपीक हाडपाचो न्हू तुवें आतांच म्हणला तुवें म्हणला हांवें म्हणून ना ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूशन येयलें ह्यो दोनी वस्तू येतकच मरे कितें जाता थिंगा जे सुवातेर ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूशन आसता थिंगा रातचो नायट भाडें मारपाक पायलट येता मागीर थिंगा एक फार्मासी येता थिंगा एक रोस आमलेट येता थिंगा कॉप मारूंक बार येता मागीर पदेर येता सकाळ फुडें मागीर फार्मासीन ज्यो वस्तू ह्या सेक्सा खातीर जाय पडटा प्रॉस्टिट्यूटावल्यो त्यो चालू उरता आनी जेन्ना अकस्मात तूं ताका एटॅक करूंक गेल्लो जाल्यार इतलो लोक बेरोजगार जाता हे खातीर आतांच कॉमिंग ऑपरेशन करून नितळ सोबीत सुंदर गोंयचें टुरिजम करप हे अत्यंत गरजेचें. एक तुवें म्हणला म्हण हाज्या पयलीं अशेंच हांगा रॅम्पंट हाजेर हे चलतलें आमचें मायनींग चलतलें आनी तूं म्हणटा अशें कितें कोण ट्रक चलयतालो कोणाचें स्पॅर पार्ट्साची दुकान आशिल्ली कोण टायर पंक्चर काडटालो सगळ्याक इकॉनॉमी आशिल्ली पूण इट इज इकॉनॉमी कशी ती इट इज बेस्ड ऑन इलिगल हाजेर इकॉनॉमी तूं म्हणटा अशें टुरिजम धापकन बंद जालें हे जे कोण इन्वेस्ट केल्ले कोणे पयशे काडून दुकानां घालून स्पॅर पार्ट्साची दुकान घाली तांचो माल आसा बंद सगळे सामके भिकेक म्हणटा तशें लागले सेम आतां हातूंक जायत ना काय म्हण टुरिजमाक जायत ना बिकॉज आतां ते म्हणजे दिल्लीवाल्यान पंजाबवाले येवन तांकां जाय तशें म्हणल्यार आतां कसली परमिशन नासतना शॅक्स चलयतात कसली परमिशन नासतना हे चलतात फाल्यां जर हे जर फटाफट जर जालें आतां कितें आमचे सुरवातेकच जाले तीग जाण ह्याच हाजे तीग जाण हाका बडयले म्हण मेले लास्ट 31 मुगळे हे घेतले सो तशेंच जर आतां परत अशें फटाफट एक 4-5 जर अशे इन्सिडंट जाले लोक गोंयांक येवपाक भितले सी पेहलगामाक जशें कितें इम्पॅक्ट जाला तसो गोंयचें जातलें इम्पॅक्ट कितलींशीं वर्सां जालीं थायलंड आपलें टुरिजम चलयता सुरवातेक थायलंडान टुरिजम चालू केलें प्रॉस्टिट्यूशन डायरेक्ट सांगता डायरेक्ट म्हणल्यार तेंच्या मिनिस्टरा कडेन उलयले जाल्यार इकॉनॉमी बेस्ड ऑन प्रॉस्टिट्यूशन आनी सॉरी टू से हे गोंया पुरती नॉर्था म्हण ओके चडशे गल्फांतल्यान सोन बी लोक वचपाक लागलो बिकॉज दे वे ऑफरींग टेम्पररी पासपोर्ट तूं खूंय भोंवन येयला तो कोण ना ताच्याक बँकॉकाक गेल्लो कोण ना तशें आयज थायलंड फॅमिली टुरिजम करता ग्रुप्स वयता गो बायलां वयता स्पोर्ट्स टुरिजम वयता फार्मींग टुरिजम वयता एग्रीकल्चरल टुरिजम वयता हेल्थ टुरिजम वयता आनी प्रॉस्टिट्यूट टुरिजम एका कुणशाक घालून दवरला आनी थिंगा इतलें केअरफूल केलां तेंचे हेल्थ चॅकअप आसता जे सेक्स वर्कर आहा तेंची रेट फिक्स आसता कोणाक नागयलो जाल्यार तेका धरून हाडून ते कस्टमराचे पयशे दिवप आसता उलट बी कस्टमरान तांकां सतायले जाल्यार तेंचे हियरींग आसता सो यू कॅन डू एनीथींग आय एम नॉट जस्टिफायींग एनी बॅड टुरिजम हियर
पूण हांव कितें म्हणटा, कितेंय करपाक जाता ताका नॉर्म्स फिट करपाक जाय, फाटाफाट करपाक जाय. गोंयांत GTB म्हूण तयार केला सरकारान, गोवा टुरिझम बोर्ड. हो बोर्ड विकाक एक पावटी मेळपाक जाय, वर्साक एक पावटी न्हू. आनी तो हेजेर कोणूय आसूं, हांव तरी ना आतां, पण कोणूय आसूं, ते फटाफट एक्शनां जावपाक जाय, एक्रॉस द टेबल डिस्कशनां जावपाक जाय. आनी तेंचेर तरी सगळें केलें. गोंया असलें बरें टुरिझम खंयच्याय देशांत आसचें ना जें गोंया आहा. इतलें बरें टुरिझम करपाक जाता. सो हे आतां आमचे भासाभास सामायता आसतना म्हाका तूं एक सांग, तुका गोंयचें टुरिझम कशें आसपाक जाय आनी तशें जातलें काय म्हणून, सद्याक जें कितें चालू आसा तें पळयल्यार तें जातलें काय ना? येस, एकूच गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक, गोंयची कॅबिनेटीक, गोंयच्या टुरिझम मिनिस्टराक आनी गोंयांत आदार दितेले, सरकाराक आदार दितले ब्युरोक्रेट्सांक इगो आसपाक जायना आनी तेंचें एरगन्स आसपाक जायना. आमी एक ग्रूप केला, तो ग्रूप तयार आसा मेळपाक, आमकां जाय सरकारा बराबर काम करपाक. टू ग्रूप कॉल्ड सस्टेनेबल अँड रिस्पॉन्सिबल टुरिझम. आनीक सरकार तरी आयकुपा तयार आसा आनी वील हियर यू आफ्टर 2 years म्हणटा चलचें ना. तरी तर हें आयकून घेवन करपाक मन आहा जाल्यार वर्सा भितर टुरिझम यू हॅव अ प्लॅन? अरे आमचे कडेन तयार आसा. ओके. तयार. सो आतां फकत तुगेल्या दुसरे वटच्यान म्हणजे गव्हर्मेंट सायड तांकां ताणें आयकोपाक जाय तो आनी तो ताणें इम्प्लिमेंट करपाक जाय. हय जालें. सो आनी आमी कितें सजेस्ट करता तें सगळें सरकारान आयकुपा जाय अशें ना. आनी सरकार कितें सांगता तें आयकुपाक जाय ना, तें पब्लीक डॉमिनाक पावपाक जाय. जें सरकारान कितें आयकलां आनी रेफ्यूज केलां तें, आनी वी हॅव टू लिव विथ द गव्हर्मेंट. चोय आतां हांव सरकाराक तरी बदनाम करून हाल्यार हो सरकार पडटा आनी नवो सरकार येता जाल्यार वत, हांव 1 वरभर तुका सरकाराक खोंडाक घालूंक उलोवपाक तयार आहा. दॅट डजंट गोइंग टू वर्क. तोच कडेन सरकार आसतलो, म्हजो मुखेलमंत्री तोच आसतलो आनी म्हजो टुरिझम मिनिस्टर तोच आसतलो. आनी कोणी आसचो ना आसूं ती सोडून दी खबर. सो वी आर हियर टू वर्क विथ द गव्हर्मेंट अँड लेट्स वर्क टुगेदर. ओके. सो ह्याचेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एक आमचे कडेन आमी म्हणटात की फाटली जी चुको आसा तातूंतल्यान बोध घेवन आमी फुडल्यो आमची जी कामां आसा ती सारकी करपाक जाय. आमचे कडेन सराफीन अशेंच मायनींग करताले. मायनींग सामकें जेन्ना चायना बूम जालो तेन्ना हांगा अशे तरेन ते सामको धुमाकूळ घालो आनीक सगळे हे म्हणटाले कोण पत्रकार आहा ते सगळे पत्रकार किंवा बाकीचे म्हणटाले अरे बाबा मातशें थंड आमी कमी करात नाजाल्यार तुमकां जायतना एक दीस बंद पडटले. ते आज जालें. आज थंय मायनींग बेल्टाक जर गेलो जाल्यार रडपाची पाळी येतली. आमी कितले ते म्हणटा मायनींग ते म्हणटा मायनींग स्टार्ट करपाक कारण तांगेले निमाणे तांचे सगळो जो इकॉनॉमी जे आहा ते कॉलॅप्स जाली. कितलेशेच जाण गोंयांत कामाक आयले परत सोडून आपल्याले घरा गेले. सेम जर अशेंच जर टुरिझमाक चल्लें जाल्यार टुरिझमाची गत हीच जातली. आनी गोंयकार खंय वयतलो? बाकीचे कोण आसले ट्रक चलयताले ते घरा गेले. आतां जे गोंयांत कोणें चलोवपाक हॉटेलां घेतल्यात नॉर्थ गोवा भायल्यांनी, ते परतून दितले परत वयतले. आतां जे गोंयकारान आपले बँक लोन काडून बांदिल्ले हॉटेल घेवन खंय वयतलो? तूं सोड आमचे इतले जे तातूंत भितर काम करतात गोंयकार भुरगे हॉटेलांनी काम करतात ताजे तांगेली तूं म्हणटा टॅक्सीवाले जाणी सामके व्हडले व्हडले लोन काडून व्हडले सामके सामके गाडयो घेतल्यात ते कितें करतले? सारकें. सगळे जे कोण रिस्पॉन्सिबल मॅनरान धंदो करपाक मुखार आहले ते काबार जातले. सो आतां अजुनूय टायम आहा. जे जाले ते जाले, कळ्ळें न्हू. आतां आनी उलोवन फायदो ना. उलयता जाल्यार भरपूर आसा. सो नाव फाल्यांच्यान म्हणटा तशें वी हॅव टू वर्क टुगेदर. टुरिझम, होम मिनिस्टर दॅट इज चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेक होल्डर. आनी अशे स्टेक होल्डर दाखयली पळय तशें न्हू. सामकारार बसले, केले फाटाफाट जाग्यार गायले आनी जालें. आनी एक लास्ट म्हाका सांगपाचें आहा, जे जितले टुरिझम मिनिस्टर येवन गेले ते चयले म्हाका कोणाक डिफेम करपाचो ना. तेजे तुमी तुज्याच मनान नांवां गुणाय. ते काही क्रिस्तांव बी येवन गेले तेंचे विजनरी लेवल कांय नासलें, पूण असल्यो वस्तू घडनासल्यो बऱ्या. आतां आमचे कडेन अपेक्षा वाडटा कित्याक
रोहन कोणते शिक्षीत मनीस, हम्म. एक बरोबर. शिक्षीत मंत्री मेळ्ळा आमकां. हय. असो टुरिजम मिनिस्टर म्हणल्यार एक कोण एकलो बोबाळ कोत्ता म्हूण कोण कोस्टल बेल्टाचो कोणाक काडून दिलो आनी ते वय लास्टाक नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबू अर्दनकर पूण तो आशिल्लो लास्टाक. आनी म्हज्या हिशपान तो तितले लेवलाचेर कॉम्पिटन्सी तितली नाशिल्ली. नाशिल्ली नाशिल्ली ताका कसलो दोशी चडय ना हांव, पूण कॉम्पिटन्सी तितली नासली. आतां रोहन कोंटेची अपेक्षा आमची वाडिल्ली आहा आनी वाडिल्ली आसतना वर फुटिंगाचेर कामां जावपाक जाय. सो ह्याच हाचेर आमी ही चर्चा थांबयतात. मेन म्हणटा एक की आमचे कडल्यान मायनींग गेला आनी ताचो फटको आमकां बसला. आमचे कडल्यान टुरिजम वचपाक जायना हेच आमी लक्षात दवरून आतां आमची फुडली धोरणां थारावपाक जाय. शराफीन देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवप्या तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.